म्हजें नांव फादर फ्रँकी फर्नांडीस कॅपुचिन फ्रॉम गोवा. बाब साहेब अंतलो देखून म्हज्या काळजाक चड दूख भोगता. ताच्या जिविता वयर म्हज्यान उलोवंक येता. जेन्ना तो संवसारांत आसलो ताणें प्रिसनांत आसलेल्या भाव भयणांचो मोग केलो, ताका भेट केली, ताचे पासत मागलें आनी ताका आशिर्वाद दिलो. तेच परी दुसरे सुवातेर म्हाका ताचो उगडास जाता जेन्ना तो प्रवचन करतालो तेन्ना तो म्हणटालो, द गॉसिप इज मर्डर. तिसरे सुवातेर म्हाका पाप साहेबाच्या उद्देशी उलोवंक येता, म्हणल्यार जी कोण गरीब आसा, स्लाम्सांत आसात, जी कोण स्पेशल चिल्ड्रन जावन दी पिरायेची वा जावन दी एल्डर्स आमचे भाव भयण आसात, तांचो ताणें मोग केलो. चवथे सुवातेर बायलांचो ताणें मोग केलो, ओस्तऱ्यांचो ताणें मोग केलो. विमन एम्पावरमेंट आमी म्हणटात. ओस्तऱ्यांक ताणें जायत्यो बऱ्यो वाटे दिवन, वाटो दाखोवन मार्गदर्शन ताणें दिलें. पांचवे सुवातेर हें जावन आसा एक व्हडतें ताचें जिवीत, तें म्हणल्यार एक मागण्याचें. ही वॉज अ व्हेरी स्पिरिच्युअल पर्सन. कित्याक म्हज्यान म्हणूंक येता, जेन्ना तो पाप साहेब जालो त्या दिसाक ताणें आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस असिसाचें ताणें नांव घेतलें. आमी म्हणटा दी ओमनिबस ऑफ सोर्सीस, तो ताणें वाचलो आनी नियाळ करून ताणें आख्ख्या संवसाराक भाग्यवंत फ्रांसीस असिसाची उतरां आसली तिणें आपलें करून ताणें परगटलें. म्हज्या दुखेस्त काळजान पाप साहेब सदांच म्हाका दिसता तो सांता भोगता सवय आसतलो. म्हजो भावार्थ परमोसो देवाचेर आसा, कित्याक आमचो पाप साहेब संवसारी जिवीत बरें जियेलो. तशेंच सांता भोगता सवय तो आसतलो. आनी तेच परी म्हणूंक सोदता की आयच्या दिसाक may his soul rest in peace.